आता भौशीक बांधकाम खात्याचे उदक आणि हेर तरेच्या गिरायकां खातीर OTC लागू करतले. 125 कोटी रुपया थकिल्ले आसात म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान म्हायती दिल्या. RDX गोवा खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार. Dues Recovery and Settlement Scheme 2021 for the recovery dues of PWD. जशा आम्ही इलेक्ट्रिसिटीची dues recovery scheme केली, the same धर्तीचेर it is a due recovery and settlement scheme for the 2021 for the recovery dues of PWD. PWD ची वॉटर सप्लायची खूप पेंडिंग ड्यूज आसा, खूप वर्सांपासून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जशी 30-35 वर्सांची बिलां लोकांनी फारीक करून घेतली, सेम टायपचे बिल्स आसा. ती जी रिकवरी बिल्स जी आसा ती हातूंतल्यान रिकवरी जातली अप्रॉक्सिमेटली 125 crore रुपीज सुमार रिकवरी जावपाक शकता. वॉटर सप्लाय त्याच्यात सेम वे त्या धर्तीचेर आमी 50% वन टायम सेटलमेंट ताजे स्कीम डिटेल्स आपल्या सायटीचेर घालतले. 50% म्हणजे त्याचे उरला ताका 50% करून वन टायम पेमेंट करून सोपोवपाचें, जेणे करून ज्यो केसीस आतापर्यंत मामलेदारा कडेन चलताल्यो पळय त्यो विड्रॉल जावन त्यांचा एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट तांच्यानी अपॉइंट केला. त्याची थंयसून जातालें कितें तर मूळ गोंयकाराक बाबड्याक दर म्हयन्याक मामलेदाराच्या ऑफिसान आपलें बील फारीक करूंक ना, कंटिन्युअसली फावटी मारचें पडटालें. जो आमकां फावटी मारपाक नाका. कोणाचें सपोज एक जर 30,000 बील उरला जाल्यार तें वन टायम सेटलमेंट करून खंय तरी 15,000चे 50% येतलें आनी वन टायम